Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Pururam. Book your seat today. Limited seats available. कोर्टान म्हापसा आनी तशेंच बाकीच्या कोर्टान जजीसांची शॉर्टेज आसा. रिक्रुटमेंट टायमार जायना. स्टाफाची शॉर्टेज आसा. रिक्रुटमेंट टायमार जायना. तशेंच इंटरनेट फेसिलिटी सारकी नासता. डिजिटल इंडिया म्हणटा सगळे म्हणटा हांगा पण ग्राउंड लेवलाचेर पर्कुलेट जावंक जाय न्हू ती फेसिलिटी पयली. अर्द्यो फायली सापडनात. कित्याक जाल्यार स्टोरेज खातीर सारको जागो प्रोवायड केल्लो ना. बिल्डिंग्यो अपग्रेड केल्ल्यो ना. आमी रिप्रेझेंटेशनां करून 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 थकल्यात. कितल्यो तरी फायली आमी रिकन्स्ट्रक्ट करून खुबशा रेव्हेन्यू कोर्टान आमी रिकन्स्ट्रक्ट करून दिता. सिक्युरिटी नासता सारकी कोर्टान. रातचो एक वॉचमॅन म्हाका दिसता एक वॉचमॅना वयर केन्ना नासता. जर इतल्यो पेंडन्सी केसीसांच्यो आसा जाल्यार हे प्रोवायड करपाचे पुलिसींग प्रोवायड करपाचे जॉब गव्हर्मेंटाचे. हे कित्याक प्रोवायड करिना. कोर्टान पयलीं म्हणजे पावता कित्याक लोक ते पळोवया. पावता कित्याक तुमची सारकी सिस्टम जाग्यार ना. तुमचें एडमिनिस्ट्रेशन सारकें जाग्यार ना. ट्रान्सफर तुमी जर प्रॉपर्टी करूंक सोदता जाल्यार मिस्टेकी जाल्यो जाल्यार करेक्शन करपाक सारकें जायना. कोणें समज तुजी प्रॉपर्टी बाय फोर्स घेतल्या तूं वयतलो खंय. गव्हर्मेंट जावं आमदार जावं कोण केन्ना हितूनसून रेजोल्युशन दिता ना. ऑल लिटिगंट्स आर फोर्स टू गो टू कोर्ट आनी तांचो एकूच ऑप्शन आसता कोर्टान गेल्या मागीर. कित्याक प्रोसिजरल जो पार्ट आसता कोर्टान फंक्शन करपाचो टायम काडटा आनी आमचो एफर्ट घालता ते अंडरस्टँड करपाक की कशें प्रोसिजर फॉलो करून सारके स्टार्ट टू एंड टू इट्स लॉजिकल कन्क्लुजन केस कशी व्हरपाची ती. Not always advocates charge fees. Again, CM must stay silent on the 3% stamp duty that is imposed on sale deeds. On our court fees that have increased from 1 rupee now to thousands. And again, a small message to our CM. Before speaking about the legal profession, remember that Mahatma Gandhi also was an advocate. And so was Dr. Babasaheb Ambedkar.